जेजू ह्या संवसारांत जल्मलो तो दीस आज आमी सगळीं समोर उमता. आनी हे कुशालकायेच्या दिसाक आयज आमचो हो विशय जेजूच्या वचात जेजूच्या जल्माचो संतोश सगळ्याक परगटात. वचात जेजूच्या जल्माचो संतोश सगळ्याक परगटात. जेजूच्या जल्माचो संतोष. द जॉय ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस वी आर कॉल्ड टू प्रोक्लेम. पूण हो जेजूच्या जल्माचो संतोष म्हज्या काळजांत पयले सुवातेर हांव अणभवतां काय. वचात म्हूण आमकां धाडटात, पूण खरेपणी वचून परगटूंक म्हजे भितर हो जेजूचो संतोष आसा काय. लूक एट युअर सेल्फ. तुमी एकामेकाक पळयात, तुमी तुमच्या जिविता भितर पळयात. हांव खरेपणी खुशाल आसा. म्हज्या जिवितांत जेजूचो अणभव म्हाका मेवला आनी हांव जेजूचो अणभव घेवन खुशालकायेन म्हजें जिवीत जियेता. ना जाल्यार कितें काय ती आळकूड म्हज्या जिवितांत जेजूची खुशालकाय, जेजूचो जल्म म्हज्या काळजांत अणभवूंक म्हाका दिना तें कितें काय. वॉट इज ब्लॉकिंग मी फ्रॉम एक्सपिरियन्सिंग द जॉय ऑफ बर्थ ऑफ गॉड, द जॉय ऑफ क्रिसमस. What is blocking in my life to experience this joy of God? There may be many things. जायते वस्तू जावंक शकतात. जावं म्हजी वायट चिंतना, जावं म्हजे वायट आवडे, जावं संवसारी आशा. आनी हेच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आपल्या जिविता वरवीं आमकां दाखयता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक संवसारी आस आसली आनी संवसारी आस आसली देखून देवाचो अणभव ताच्या जिवितांत तो अणभवूंक पावूंक ना. पूण जेन्ना ताणें आपल्या जिवितांत ही संवसारी आशा सोडली तेन्नाच जेजूचो अणभव ताणें आपल्या जिवितांत अणभवलो. आनी जो अणभव जेजूचो अणभव ताणें घेतलो ताचे सरशी ह्यो संवसारी वस्तू ताका कांयच न्हूश्यो दिसल्यो. द एक्सपिरियन्सीस ऑफ गॉड इज सच दॅट यू वील फील दॅट दीस वर्ल्डली प्लेजर्स, दीस वर्ल्डली थिंग्स इज अनकम्पेरेबल. देवाच्या मोगाक आमच्यांनी जोर करूंक जायना हें सांत फ्रांसीस शावेरान आमकां दाखयलें. आनी संवसारी वस्तू सोडटोच देवाचो अणभव जो ताणें अणभवलो तो दुसऱ्याक परगटूंक गेलो. ओन्ली वेन यू एक्सपिरियन्स द लव ऑफ गॉड देन ओन्ली यू कॅन प्रीच द लव ऑफ गॉड. इफ यू हॅव नो एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड्स लव you will feel ashamed to proclaim Christ. आमकां लॉस दिसता जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगूंक. आमच्या ऑफिसांत येवन आमी जियेतना आमी भोंवता तेन्ना जेजूची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां लॉस दिसता. पूण संवसारी वस्तू, जस्ट इमॅजिन वी वेंट फॉर अ मुवी. आमी जर तर मुवीक गेलीं तर आनी आमकां तें पिक्चर बरें दिसलें तर आमी रोखडेंच आमच्या इश्टांक फोन मारून सांगता, हे दॅट मुवी इज व्हेरी नायस, यू हॅव टू गो एंड वॉच इट, यू हॅव टू सी इट, टेक युअर चिल्ड्रन अलॉंग विथ यू. आमी रोखडीच मुवी बरी लागल्या म्हूण आमी रोखडीच दुसऱ्यांक सांगूंक भोंवता. कित्याक यू एक्सपिरियन्स द गुडनस ऑफ दॅट मुवी. बिकॉज यू एक्सपिरियन्स द गुडनस
of that movie, you try to proclaim it. But तुझ्या जिवितांत तूं देवाक पोरगोटी नाय कित्याक you don't have the experience of God. Only when you experience the love of God, the fire of God will burn into your heart and you will go and proclaim the love of God. देवाचो मोग तुवें अणभवलाय जाल्यार तेन्नाच तूं देवाचो मोग परगडटलोय. आनी देवाचो मोग तुज्या जिवितांत अणभवतलो जाल्यार तुजें पातकी सैम, तुजी संवसारी आशा तुवें सोडची गरज आसा. ह्या वेळार देवाचे कृपेन आमी वाडूंक, देवाच्या मोगान आमी वाडूंक दोनूच वस्तू करुया. पयले सुवातेर देवा मुखार येवया, देवाचे कृपेन आमी वाडुया. मिसाच्या बलिदानांत जावं, देवाचें उतर वाचून जावन आजच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ते भाशेन देवाचो सोब मनीस जालो. The word of God became flesh, and that was Jesus Christ. So word of God is alive and word of God is life. ह्या खातीर देवाच्या उतरा प्रमाणे ज्यो पयले सुवातेर आमी देवा चडशे येया, देवाच्या उतराक कान दिवया, देवाचें उतर वाचुया. That's the first thing what we got to do. देवाचे मोगान, देवाचे कृपेन वाडले म्हणटोच मागीर आमी संवसारान वचुया. जंय आमी वावर करता, जंय आमी भोंवता, थंय आमी खेळटा, थंयसर आमी देवाक आमच्या कोरण्यांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या मोगान देवाक परगटूंक ह्या बलिदानांत आमकां देवाची कृपा ह्या बलिदानांत मागुया.